ब्लॉक घातले की जर उदर वॉर्ड फक्त आमचे दाखवतात. पाणिंदे साहेब तू राम मस्त ओ साहेब ओ पाणिंदे साहेब तू मस्त राम एकूच सेकंड आमदार ना ऐक अरे तू तुमची साईड सांगा रे आमकां सर तुम्ही किती उलयताले आमदारांक घाल्ले प्रपोजल तुम्ही पास करताले मरे सर आयज तुवें एक इन्स्पेक्शन घेतलें हायवेचेर आनी वेरियस इश्यूज यू हॅव टेकन अप वॉट आर द इश्यूज आनी वॉट आर द प्रॉब्लेम्स हियर आयज आमी कोर्ताली नॅशनल हायवे कितलीं वर्सां जालीं सदांच आमचे ते वेलेकनी चॅपल आसा दोतोरान हांगासर उदकाचे सदांच प्रॉब्लम जातालो आनी हो हे इश्यूवाक लागून आमी जो आतां मनसून स्टार्ट जावपाचो जालो ऑलरेडी मनसून स्टार्ट जालो म्हणल्यार जाता ताका लागून हांवें ऑफिसरांक जे आमचे हायवेचे नॅशनल हायवे ए जे बाकीचे WRD जे तशेंच DPLाचे ऑफिशियली ऑफिसर हांगासर आयिल्ले आनी ताका घेवन हांवें कितें आमकां लास्ट टायम कितें जालां तें आयज हांवें ताका दाखोवन दिलां आनी ताका भरपूर खबर आसा लास्ट टायम इतले उदकाचो इतलो प्रॉब्लम जाल्लो लोकांक इतले त्रास जाताले जे आमचे कपेल आसा वेलेंकनी चॅपल आसा ते उदकाक लागून लोकांच्या घरान देखून उदक वयतालें तें हांवें आयज ताका दाखयलां आनी तांच्यान सांगलां म्हाका सांगून दिलां बाबा तुमचें काम म्हाका दादा ते भाशेन आपूण करून दिता म्हणून आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे केलोसी जे विलेज आसा जे पंचायत आसा तो रोड आसा डिविजन 6 केसरवाल तो सारको सकयल वयता ते रोडाक एक लिंक आसा आमचो नॅशनल हायवे जेन्ना आमी मारगांव वयता तेन्ना नॅशनल हायवेक आमकां केलोसी लोकांक प्रॉब्लम जायना जेन्ना मारगांव सावन टू कोर्ताली येता आनी आमी केलोसी सकयल देंवता केसरवाल थंय लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जातलो कित्याक हांगा तो रोड जो आसा तो लिंक रोड जो आसा ते क्रॉसींग जावपाक मेळना ताणें आमी ताका PWCन ताका सांगलां बाबा असो असो आमकां लिंक जावपाक तेंच्यानी एक सोल्युशन दिलां तें सोल्युशन म्हणल्यार तें एक सर्वीस रोड लेफ्ट हँड सायड जो केसरवाल हॉटेल आसा ते सायडीन आमकां सर्वीस रोड दिता म्हणून सांगलां आनी म्हाका दिसता तो सर्वीस रोड दिलो जाल्यार आमच्या लोकांक मातशें सोंपेपण जातलें नाजाल्यार आमकां केसरवाल टू कोर्ताली सोत्रान रावंड मारून परत आमचे ते केलोसी लोकांक आमकां त्रास जातले आनी तिसरी वस्त म्हणटा ती आमचे शेतकार भाव भयणांक आमकां भरपूर त्रास जाता ते म्हटल्यार हांगासर ती पायपां जी आसात जी नॅशनल क्रॉस पायपां आसात म्हाका दिसता 7 ती क्रॉस ड्रेनेज आसा आनी ती 7य जे ड्रेनेज ज्यो आसा त्यो शेतान आसा त्यो आमच्यो सारक्यो चकप जाल्या तितून उदक सारकें फ्लो जायना आनी त्योय ताका आमी दाखयला आमी ताका सांगलां PWC ऑफिसर आसा तांकांय सांगलां आनी बाकीचे आमचे DPL तांकांय सांगलां जे आमकां तेणी कालवट करून दिवचो जर तर आमकां कालवट करून दिलो जाल्यारूच आमकां दिसता आमची शेतां बरी उरपाक शकता नाजाल्यार आमची शेतां आमकां दिसना जी आमची जी लोक शेतां रोयता ती जोपाक फुडें पावचे ना ताका लागून हांवें सांगून दिलां बाबा जाता तितले बेगीन की आमकां कालवट घालून आमकां एक 5 तर आमकां कालवट जाय आनी 5 तर कालवट करून आमकां दिवचें म्हणून ताणें सांगलां आपूण प्रोसेस स्टार्ट करता म्हणून सर हेजे पयलीं जे उदकाचे प्रॉब्लम जाताले देर वॉज सम प्रॉब्लम विथ द ड्रेनेज as we have seen you going personally inspecting all the drainage, all those pipes are wall blocked. They have assured you that they will take up the work before monsoons. What are their plans now?
तेंच्यांनी सांगलां जाता तितले बेगीन आपण पावसाचे पयलीं सगळें क्लियर करता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी त्यांनी स्टार्ट केला, पूण तरी आसतना तेंचे वयर तेंची माती काडटा ती माती देखून हांवें तांकां सांगलां बेगीन काड म्हणून. कित्याक एकदां पावस पडलो ती माती सगळी रस्त्यार लोक खंयच्याय टायमार पडपाक शकता. तेका लागून ताणें सांगलां आपण जाता तितले बेगीन आपण काडटा म्हणून. सर आनी एक इंजिनियरान थिंगा एक सकयल कॅच पीट दवर आनी उदक पास जावपाक बिकॉज वॉटर शूड नॉट कम डावन. सो एनीथींग ऑन दॅट दे हॅव सेड. ताणें ते एक आमी एक बरो प्रपोजल मांडला. ते कपलाकाचे ऑपोजीट जे आसा ते आमी ते म्हणटा ते आमचो कालवर्ट बॉक्स ताणें तें घालता म्हणून सांगला. कालवर्ट बॉक्स घातले जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लम लोकांचो सॉल्व जातलो. सर एनीथींग ऑन द स्पीड ब्रेकर थिंगा यू आर सेयिंग अबाउट सम स्पीड ब्रेकर दॅट यू वॉन्ट टू इन्स्टॉल एट दॅट क्रॉस एक्सिडेंट जाता म्हणटाले न्हू सर. हांव एक्चुअली ताका ऑफिशियली ताका हांव ते लेटर करतलो. आमी थंय वचना, पूण नेक्स्ट टायम ताका हें करून लेटर करून पर्सनली एज अ MLA म्हणून हांव ताका लेटर करून हांव ताका इन्स्पेक्शनाक हाडून मागीर हांव ताका three proposal that you will put to the government. ऑफिशियली हांव ताका धाडटलो. Thank you, sir. पण मग एवरी टायम पळयता की इन्स्पेक्शन जाताना 4 वर्सांनी इन्स्पेक्शन जाता आनी हे इंजिन आसा तें कांय जायना. एवरी टायम फ्लडींग जाता येता. सो तुमकां दिसना की हे व्हडलो ब्लीच मारता पूण थंय सादी कलवडा जायना. हांगासर कालवर्ड लास्ट टायम 4-5 वर्सां प्रॉब्लम जायत आसलो, पूण आतां जाता ती भशेन हांवें ताका सांगलां, इन्स्ट्रक्शन दिलां. जाता ती भशेन आमकां लास्ट टायम जाले ते भशेन आमकां प्रॉब्लम जावपा नाका म्हणून ताका ऑलरेडी हांवें ताका सांगून दवरला. आनी ते तेणें सांगलां आपूण जाता ती भशेन प्रॉब्लम सॉल्व करतलो. कितें अशें नजरे गेले पायपान माती गेल्या कितें अशें नजरे गेल्या. माती वचून ते आख्खे सारकी चॉकअप जाल्ली आसा. आनी हांवें ताका दाखयलां पर्सनली. हांव सकयल देवान ताका दाखयलां अशी पायपां सारकी चॉकअप जाल्ली आसा. आनी ताणेंय पळयलां आनी एमर्जन्सी ताणें मॅन पावर घालून ताणें काडटा म्हणून सांगलें. वेदर ही पायपां वयर आहा काय सकयला. ना शेताचे प्रॉब्लम कितें हांगासर सगळी चॅकअप जाला न्हू पायपां दिश्टी पडटा. हितून उदक सारकें फ्लो जायना. हितून सगळें रॅप भरलेलें आसा भितर. तें काडपाक जाय. हांव ते हितून म्हाका तें काडपाक तें गेले जाल्यार म्हाका दिसना ते चिकल तो भायर येतलो म्हणून. आमकां तो सारको मेन म्हणटा तो कालवट जाय एका. कालवट जाले जाल्यार आमकां प्रॉब्लम सॉल्व जावंक शकता आनी आमच्या लोकांची शेतांय बी बरी जावपाक शकता. नाजाल्यार आतां शेताक कितें प्रॉब्लेम जाता उदकाचो. उदक भरोन उरता. उदक फ्लो जायना न्हू. उदक भरोन उरता अशी. आनी ती माती जी आसा चिकल जो आसा तो सारको मोव जावन पडटा. तितून आमची मशिनरी देखून आमकां प्रॉब्लम जाता. जी आमी मशिनरी हार्वेस्टिंग मशीन जावं मागीर ट्रॅक्टर ती घालपाक मेळना आमकां. तो लोक हें आमची मशिनरी आहा ती भितर वयता चिकलान भितर भरता आनी आमकां ती शेतां बसपाक बी मेळना त्रास जाता. हांव सद्याक हॅप्पी आसा. पूण जेन्ना काम जातलें बरें लोकांक बाबा बरें काम बरें केलां तेन्ना आमी हॅपी जावपाक शकता. आतां पयलीं हांव कशें जातलो हॅपी जाता म्हणून जावपाक शकना न्हू. मिनिस्टराक तुवें मेळटलो. आमी ताका पर्सनली हांव वचून मेळटलो. कित्याक हे सगळी डिफिकल्टी हांव ताका सांगतलो आनी हांव पर्सनली वचून ताका मेळोन रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवें दिवपाक जाय तें हांव दितलो. Thank you, sir. Thank you. उलयता. Continue करतो. म्हाका उदीक भरता लोकांच्या घरांनी उदीक वयता शेतांक त्रास जाता. कितें अशें सांगूंक सोदता. होय शेतांत आमकां जायतो त्रास जाता. आमी शेतकार आमी ताका खूब वर्सां शेतांत त्रास जाला बिकॉज ऑफ ते वॉटर. आमचे MLA बाबान सांगलां ते भाशेन हे जे कालवड आसा पायपां सगळीं जॅम जाल्ली आसा हिंगा माती भरोन. ताका लागून तें उदक फ्लो जायना आनी तें उदक भरोन मागीर शेतांत सगळीं कुसोन वयता. ताका लागून पिकावळ बरी जायना. शेतांक लागून जायते लोकांक त्रास जाता. आनी एक सांगून दिसता म्हाका आमचे MLA बाबान उलयला जो हांव वार्ड मेंबर एज वार्ड नंबर 7 थंयसर ते कपला कडेन उदक भरता आनी जायते वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सांनी प्रॉब्लम जाता. उदक भरोन एक कप येला तितून वयता. गेले ते फावटी हांवें म्हज्या हातीन दोगून ती माती काडली. कोणी आमचे अशें आजून पासून इम्पॉर्टंट म्हणटा दिवं ना आनी इंट्रस्ट घेवंक ना तेजेर. एवरी इयर तेंच लोकांचे इतले बोवाळ जातालो. लोक म्हणटाले आमी गोंयांचे कितें करता MLA कितें करता ते प्रॉब्लम सॉल्व जायनालो. पूण आतां आमचो बाब हातून बाब न्यू MLA येयला आनी म्हाका दिसता हें काम तो जरूर करतलो. कित्याक काम करपाचें आतां जाय तुमी ZP आसतना तेणें इतलीं कामां केल्यात ती सांगूंक जायना. आख्ख्या कोर्टान कॉन्स्टिट्युन्सी चोवपाक गेलो जाल्यार तेणें जायते ZP आसतना काम केलें आनी ZP आसतना तो इतलो काम करता जाल्यार MLA जावन कितलें काम करता तें आमच्यान सांगूंक जायना. आनी आय एम व्हेरी हॅपी आमकां न्यू MLA मेळ्ळा म्हणून आनी आमची कामां गांवची कामां करता. Thank you.